त्यो 10 जागे म्हणजे बेसिकली एक आसा तोरशें, दुसरें आसा धारगळ, तिसरें आसा कवळें, चवथें आसा बेतकी खांडोळा, कारापूर सरवण, वेलिंग प्रियोळ आनी बोडी शिरोडा अशे ज्यो 10 सुमार कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय आमचे कडेन फॉर्मिडेबल कॅन्डिडेट्स आमकां मेळूंक नाशिल्ले. थंय कोण बरे कॅन्डिडेट आसा तांकां आमी सपोर्ट करतले. यू आर इन अ पोजिशन टू डिफीट. आमी कोणाच्याच बरोबर अलायन्स करूना, बट खंय गरज पडल्या थंय आमी सीट एडजस्टमेंट केल्या. म्हणजे ज्या जाग्यार आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना, फॉर एग्जाम्पल तालेगांव आमचे कडेन कॅन्डिडेट ना, सो वी सेड वी वील सपोर्ट इंडिपेंडंट. अंडरस्टँडींग म्हणजे टू दॅट एक्सटेंट दॅट थोडे कडेन आमी लढटाय बी. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल देर आर सम कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर आतां मोरजे वी आर हांगा मांद्रे आमचोय कॅन्डिडेट आहा तांचोय कॅन्डिडेट आहा, अशें काय ना. ज्या जाग्यार आमचे कडेन फॉर्मिडेबल कॅन्डिडेट नाशिल्ले थंय वी वॉन्ट मायंड सपोर्टिंग देम. सो आमचो जो फोकस आसा तो हाऊस टू हाऊस विजीट. कारण जो मेरेन आमचो कार्यकर्तो आमचो कॅन्डिडेट लोकांच्या घराघरांनी पावना, कारण लोक आमकां रावतात, लोकां भितर असंतोश आसा त्या सरकाराचो प्रचंड, तिडक आसा प्रचंड. आनी आमी जी कितें पॉझिटिव्ह कामां केल्यात एसेंब्लीक भितर आनी एसेंब्लीक भायर, त्या हेजेर लोकांक दिसता की काँग्रेस पक्षाचेर 2017 अन्याय केलो ह्या BJP पक्षान, आनी तेजे नंतर स्वता सरकार आपल्या कडेन घेवन सुद्दां सत्ता तेंचे कडेन चलोवपाक जाली ना. जे लोकांक जाय आशिल्लो लोकांचो सरकार हे दिवपाक अपयश ठरले, आनीक स्टेट काबार केली. सो एक स्ट्रॉंग सिग्नल लोक धाडपाक सोदतात जिल्ला पंचायतच्या इलेक्शनाच्या निमतान, आनी त्याच खातीर लोक आमचे कडेन आग्रह धरले की हे झडपी इलेक्शन काँग्रेस पक्षान सिंबलाचेर लडोवपाक जाय. आमकां खूब आडमेळी येयले. हाचे पयलीं आमकां तुमकां सांगलां की सगळे कडेन आमकां आडमेळी हाडपाचे अजुनूय प्रयत्न करतात. आनीक आमी आयजूच एक लेटर पत्र आमी आयज स्टेट इलेक्शन कमिशनाक बरयलां. आमचे CLPचे लिडर 2 दीस जाले इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिशन्सा कडेन उलयता, जी तेणी जो इलेक्ट्रल रोल तयार केला, तो इलेक्ट्रल रोल हो पार्टीक तेणी दिवपाक पयलीं लेट केलो. हो पयलीं BJPच्या ऑफिसान अवेलेबल आशिल्लो 8-10 दीस पयलीं. सो तांकां सगळी संदी दिली हो रोल जाय तसो यूज करपाक. तेणी कार्डां सुद्दां बरोवन काडली, आनी तेजे नंतर हे रोल इलेक्शन जाहीर जातकच इलेक्शन नॉमिनेशन स्टार्ट जावन सुद्दां रोल आमकां अवेलेबल नाशिल्लो. सो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करून दिवची ही आमची जोरदार मागणी आसा. नंबर 2, BLO वोटर स्लीप ही वाटपाकूच जाय. तेंचे ते कर्तव्य, इलेक्शन कमिशनाचे ते कर्तव्य, नाल्यार वोटर भायर कसो सरतलो? ताका आपलो पुलिंग बूथ खंयचो तो कसो कळटलो? सिरियल नंबर चेंज जाल्यात. लोकसभेक आशिल्लो तो सिरियल नंबर, विधानसभेक जो सिरियल नंबर आशिल्लो वोटराचो तो सिरियल नंबर चेंज जाल्लो आसा, आनी त्या कारणान सगळी कन्फ्युजन जावपाचें आसा. आनी हांचो हेतू म्हाका दिसता हें इलेक्शनूच हायजॅक करप कंप्लीट. सो ह्या हितून जोरदार मागणी आमी इलेक्शन कमिशना कडेन केल्या की तुमी ताबडतोब आमकां सॉफ्ट कॉपी दिवची, आनी तशेंच BLO डायरेक्शन दिवचें की ह्यो वोटर स्लिप्स आमी प्रोवायड करचे.